सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. तुझ्या परबाचा येवकार खोबरो विस्तारात. थळाव्या भाषांनी कोर्टाचे कामकाजाची मागणी वाटता चालीक लावपाचो वेळ आयला म्हणून सरन्यायाधीश रमण उलयला. दिल्ली मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीशांचे परिषदेत सरन्यायाधीश उलयलो. प्रधानमंत्र्यानूय होच मुद्दो काढलो. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा जेएमएफसी सेशन्स हायकोर्ट असे एक एक करीत कामकाज कोंकणीत करचे पडटले. मागणेची दखल घेतली ही बरी गजाल. साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। यहाँ के जो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की ब्रांच गोवा ब्रांच है, उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है। उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे। इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी इसको कोंकणी में भी इसको देने के लिए। Another important aspect of Indianization is inclusivity. The judiciary as well as every other institution of our democracy must mirror the social and geographical diversity of the country. I am receiving many representations for introducing local languages in the proceedings before the High Court. I think the time has come now to revisit the demand and take to its logical conclusion. The practice of law before constitutional court should be based on one's intelligence and understanding of law and not mere proficiency in language. The concept of access to justice in India is much broader than simply providing lawyers for representation before courts. आम्ही हिंदी भाषा संमेलन गोंयांत आशिल्लें त्याच्या वेळार हो मुद्दो हिंदी भाशेक खंयतरी रिजनल लँग्वेजींतल्यान कोर्ट मॅटर्स लँग्वेजीस चलपाक जाय हो मुद्दो म्हाज्या समोर मांडल्या उपरांत त्या भाशणांतल्यान आमी उलयता आसतना सांगलेलें की आमी रिकमेंड करतले रिजनल लँग्वेजींतल्यान आमकां सेशन कोर्ट्स आणि हायकोर्ट्स पर्यंत त्याच्यापर्यंत वचपाक जाय म्हणून। आणि सेम मुद्दो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान काल चीफ जस्टीस कॉन्फरन्स आणि चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी मुद्दा म्हणून मांडलो। म्हाका खूब खोस भोगता, हांव वेलकम करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे रिजनल लँग्वेजीक सदोदी स्कोप दी जाल्ले आसा हाज्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जे सुतोवाच्य केला ते हांव वेलकम करता। आणि खरोखरूच एक बरी मूव आसा ज्या निमित्तान पुराय देशभर वेगवेगळ्या स्थानीक भाशेंतल्यान स्थानीक न्यायालयां तरी सुरवातीच्या घडी सुरवात जावपा खातीर खूब प्रमोट जातले। दोन दिसाचे दिल्ली भेटेत मुख्यमंत्री सावंत प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. गोयचे ट्युरिझम, हायवे, मोपा, मायनिंग अशा विषयांचेर चर्चा केली म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्टुडंटाक सांगला. गोय भारताची पर्यटन राजधानी करूंक लागता ती साधन सुविधा उबारपाक केंद्राचो तेंको मेळटलो. खणींची पावणी करून मायनिंग तडीक लावपाचेर काम खंय सुरू जाला. दुसरे फावटी शपथ घेतल्या उपरांत माननीय पंतप्रधानांक मेळपा खातीर म्हणून खास करून हांव गेल्लो। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांक मेळ्ळ्या उपरांत देशांत राज्यांतले विविध मुद्दे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, नॅशनल हायवे आसतलो, टुरिझम आसतलो, मायनिंग आसतलो अशा विविध विशयाचेर सखोल डिस्कशन्स जाले आणि तांच्यांनी पुराय सहकार्य आमच्या स्टेटीक आतां पर्यंत केलां। हाज्याय फुडें ताज्याय पेक्षा चड सहकार्य मेळटलें। आमचें जें स्वप्न आसा की गोंय राज्य हे भारताचे टुरिझम डेस्टिनेशन किंवा कॅपिटल ऑफ द टुरिझम भारतांतली जावची हाज्या खातीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून घेतला। ते जाता तितके बेगीन पुराय करपाक आमचो प्रयत्न। मायनिंगाचो मुद्दो आमी ऑलरेडी आमी ऑप्शन सोडयतलो म्हणजे तेची सुरवात जाल्ली आसा। जो प्रोसेस आमी जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता। म्हादयचेर 4 बारीक मोठी धरणां बांदपाचो WRD विचार करता. अभ्यास चल्ला. डाटा एकठांय करूंक 1.5 वर्स लागतले म्हूण WRD मंत्री शिरोडकार स्टुडंटाकडेन उलयलो. धरण प्रकल्प तडीक लागतले जाल्यार पर्यावरण दाखले जाय. सध्या राज्याक दिसपट्टी आनीक 100-200 MLD उदकाची गरज. आता पावला उबारली ना जाल्यार फुडें खंय संकट.
आमचे म्हादई बेसीन जें आसा आनी विशेश करून गोवा बाउंड्री भितर तर ताजी जी सर्वे पयलीं केल्ली त्या सर्वेत तांणी खुबशे पॉयंट्स काडिल्ले ज्या जाग्यार ल्हान किंवा मोठ्या प्रमाणांत धरणां जीं आसा पळय डॅम्स जाका मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट म्हणटात ते जावंक शकता किंवा काही ठिकाणी बॅरेजेस जावपाक शकता तशें ताणें काही पॉयंट्स काडिल्ले तातूंत पयर हांवें जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना म्हाका लक्षांत अशें आयलें की सादारण अशे 1 2 2 4 पॉयंट्स जे आसा पळय न्ही त्या संबंदी आमी तो प्रोजेक्ट मुखार व्हरूंक शकतात. काजूबळ म्हणटात थंय एक ल्हानशें मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जावंक शकता आनी दुसरो आनी एक जागो आसा अशे 2 पॉयंट काडिल्ले आसात ज्या जाग्यार आमचे डिपार्टमेंट स्वता जे आसा पळय ते आमचे डिपार्टमेंट ते करूंक शकतले प्रोवायडेड सगळी एनओसी जाय पडटल्यो एनवायरमेंटल क्लियरन्स नंतर मागीर फॉरेस्ट क्लियरन्स हे सगळे जाय पडटले ते सगळे मेळ्ळे की हे करूंक जातलें. पूण ओवरऑल जे म्हाका हे मेळ्ळा पयलीं त्या प्रमाणे अजून आमकां 100 ते 200 MLD उदक जाय. अजून आमचे बरेचशे गांव जे आसात त्या गांवांत आमी 4 वरां ते 8 वरांच उदक दितात हो एक भाग जालो. अशे काही गांव आसात ज्या गांवांनी आज उदक आमी दिनात तांकां बोरवेल किंवा ओपन वेलचें आमी उदक दितात. त्यामुळे म्हजी हिसपान सादारणशे 100 200 300 400 सुमार MLDची उदकाची गरज आसा. हें एक जालें एज ऑन टुडे. दुसरें अशें आसा की मुखाल्ल्या 10 वर्सां आमकां उदक वाडटलें आमी उदकाची गरज वाडटली मुखाल्ल्या 10 वर्सां वाडटली मुखाल्ल्या 15 वर्सां वाडटली. पण आज आमी जर धरण बांदपाक सुरवात करना किंवा डॅम मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट घेनात आज जाल्यार जाका बांदपाक आनी कंप्लीट करपाक 2 वर्सां 3 वर्सां 4 वर्सां लागतलीं. म्हणजे मुखाल्ली 4 वर्सां किंवा 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां उदकाची अडचण जावंक शकता. हे लक्षांत घेवन म्हज्या मनांत अशें आसा की मुखाल्ल्या 25 वर्सां खातीर जे उदकाची गरज आसतली अशी धरया गरज धरया कितें आनी कॅल्क्युलेशन करून गरज धरया म्हणजे कितें बेश्टें मना आयल्यान धर म्हटलें अशें ना. कॅल्क्युलेशन करून मुखाल्ले बाबा 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां कितें उदक त्या प्रमाणे वॉटर बॉडीज तयार करप हें अत्यंत गरजेचें. सद्याक आतां म्हादई बेजीन जें आसा पळय थंयच सद्याक आमी 2 आनी 2 4 धरणाची आमी सद्याक आतां स्टडी करूंक वयता. ते सगळी करप स्टडीज करप डाटा कंपायलेशन करप सॉयल टेस्टिंग करप वगैरे हे सगळें जें करतले जें आसा करतले जर जाय जाल्यार ताका सादारणशें वर्सभर तसोच लागता. कामगार आसा म्हणून भांडवली आसात. संवसाराची उदरगत कामगाराक लागून कामगार दिसा आयटकाचो कामगार संघटनाचो उलो. आयटकाची कामगार दिसा पणजी रॅली जाली. मायनिंग सुरू करप पेट्रोलाचे दर देंवप 6 वरां काम पगार वाड PWD कंत्राटी कामगार व्यवस्था बंद करप भौशीक उपक्रमांनी निर्गुंतवणुकीक विरोध ट्रेड युनियनांच्यो मागण्यो. मेडे मानयत आमच्या मध्ये एक संवय जाता सदांचेच. पण एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय कामगार वर्ग लेबर आसा म्हणून भांडवल आसा. ठराव अनेक कमीत कमी पगार जे बोर्ड आसपाक जाय स्टॅट्युटरी लेबर बोर्ड मायनिंग चालू जावपाक जाय आणि मायनिंग चालू जायना जाल्यार कमीत कमी 15,000 रुपया मायनिंग क्षेत्रांत जे लोक मायनिंगचेर संबंधीत आहात तांकां मेळपाक जाय. तशेंच कदंबा कामगारांचे प्रश्न मिटोवंक जाय. PWD लेबर सप्लाय सोसायटीच्या कामगारांचे जे कितलेशा 20-25 वर्सां पडलेले प्रश्न समान काम समान वेतनाच्या प्रश्न सिमिलर पे तांकां 7 पे मेळपाक जाय. पंचायत कामगारांक 7 पे वेतन दिवपाक जाय. प्राइस रायज म्हारगाय आसा ती बंद जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम बंद जावपाक जाय. मजगती मे डेच्या निमतान फूड बँक सांगोळडा आणि नवतारा रेस्टॉरंटान गोंयभर सुमार 5,000 जेवणाची पॅकेटां वांटपाचो उपक्रम केलो. आज मे डे आख्खे जगभर हॉलिडे आसा पण गार्बेज वर्कर्सांक केन्ना हॉलिडे आसना. ते बाबडे आपल्या पोटा खातीर आजच्या दिसाकूय कितें मेळटलें म्हणून ते बाबडे काम करतात. सो तांकां त्यांच्या ह्या कामाचें एक रेकॉग्निशन म्हण आमी हांकां सिलेक्ट केल्ले आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा डेअरीचे दूध वाडले. अर्ध लिटराचे दुधाचे पिशव्यो 2 रुपया जाल्यार 1 लिटराचे फुल क्रीम दुधाचे पाकीट 5 रुपया वाडला. रेट वाडल्या तरी दुधाचे पिशव्यांचेर वाडिल्ली रेट दिसना. नव्या रेटीच्यो पॉलिफिल्म्स येवंक ना तेन्ना त्यो येयसर पिशव्यांचेर खंय आदलीच रेट दिसतली. गोंयकारांनी सांबाळून घेवचें म्हूण गोवा डेअरीचो उलो. वीज उदक पेट्रोल आणि गॅसा उपरांत आतां दूदय वाडले. गोवा डेअरीन दुधाची नवी रेट 1 माया सावन लायली. नवी रेट लागू केल्या खरी मात पिशव्यांचेर पोरनीच रेट गिरायकांक कोफू जावं.
और क्या बोला तो अभी MRP भी नहीं आया तो कस्टमर पर हमको चिल्ला रहा है पर MRP नहीं कैसा देता है करके मैं कंप्लेंट करता है करके मैं बोला गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को पूछो बोला. झगडी खूप आहे कित्याक गव्हर्मेंटाने एक लफडी करून सोडला जे तुम्ही रेट 29 सांगला न्हू रेट वाढला 15 दीस तर तुम्ही ते ओल्ड ट्रेंड ते काडपाचे न्हू ते तशी दवरूं जाय कित्याक लोक हांगा झगडटा 2 रुपया लावन तुम्ही ब्लॅक करता माझें नांव आतां सगळे फामाद जाला सफरान आज दूध ब्लॅक केला हे फामाद जाले सगळे लोकांक फामाद कित्याक 27 हांवें काडले न्हू लोकांचे तेजेर हा प्रेंट 25 रुपया तो गव्हर्मेंटान सरकारान आमच्यो कोण प्रमोद सावंतान ते अशें दवरपा जाय की ते प्रेंट काडपाचें न्हू आतां अमूल डेरी नंदिनी डेरी ते वारणा डेरी ते पयलीं प्रेंट मारून ते काबार दिली मागीर ते रेट वाडयता हे अशें करून हे लोक लुटपाचे कॉमेस केले ते आतां पळय तेंचे आतां 15 दीस म्हयनोभर अशें उरले तो लोकांक डिफेक्ट जालो न्हू. डेअरी म्हणटा दर वाडल्या तातूंत अर्दे दूदकारांक वतले अर्दे डेअरी दुधाची रेट वाडिल्ल्यान आतां चिल्लरीचो प्रॉब्लम गिरायक खंय देवंक शकता. ये हमको अभी चिल्लर का प्रॉब्लम हो गया बहुत प्रॉब्लम है. तो गोवा डेयरी का रेट और बाकी मिल्क का रेट में क्या फ़र्क हो गया अभी रेट बढ़ गए नहीं रेट सबका रेट बढ़ गया और बाद अभी चिल्लर का प्रॉब्लम हो गया ऐसा वही प्रॉब्लम है. गोवा डेयरी का रेट डिमांड बढ़ा है या उतना ही हो गया फिर? नहीं डिमांड बढ़ता नहीं अभी डाउन हो जाएगा बहुत डाउन हो जाएगा और चिल्लर का वजह से ना अभी 20 रुपये का दूध पूछेगा तो गरीब आदमी आता है 20 रुपये दूध दे तो बोलता है उसको 22 बोला तो 2 रुपये किधर से लाएगा वो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अडफड्या एका हॉटेल प्रकल्पाक NGPDN पालसण कातरूंक परवानगी दिल्ले खातीर FIR घालपाची मंत्री विश्वजिताची शिटकावणी हिल कटिंग आनी झाडां मारली म्हूण राना खात्यान केस केल्या. गोवा फाउंडेशनान केस कोर्टात व्हेल्ली थंयूय खंय PDA आनी TCPन कोर्टाक चुकीची म्हायती दिल्या. कोर्टाक आतां खरें सांगतले लँड माफियांक विश्वजिताची शिटकावणी हॉटेल म्हणटा सगळी परमिशनां घेतिल्लीं आसात. बार्देशांत हडफड्या वाठारांत एका हॉटेल प्रकल्पा खातीर चालू आशिल्ले हिल कटिंगाचे राना खात्याचे टिमीन सायट इन्स्पेक्शन केले. प्रकार उक्ताडार आयलो तो खंय असो. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटला मी सांगितलेलं आहे गोवा फाउंडेशनचं यांच्या ह्या प्रोजेक्टच्या विरुद्ध फॉर कटिंग ऑफ हिल्स ऑफ बियॉन्ड 30% ग्रेडियंट टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट विल टेक वॉट एव्हर पर्सनल टू कॅन्सल द परमिशन. दिस अ व्हायलेशन ऑफ द टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट अँड PDAचे कोणचे ऑफिशियली हे फाईल प्रोसेस केलं आहे त्याला सस्पेंड करणार मी सोमवारी. File will be moved for suspension of the officers and I will make sure the affidavit is given in court that there is a serious lapse on the part of the PDA and the town planning department. And permission under 17A, if it cannot be given to any hilly areas because under 17A you are supposed to take for hill cutting and they have no such permission on site. FIR is going to be filed today itself or latest by tomorrow for section 17A violation. Action will be taken against PDA. We have directed town planning to check all their documents and also direction of PDA to stop work for total violations. आम्ही हॉटेलाच्या मॅनेजराक गाठलो. ताणें डॉक्युमेंट प्रुडंटाक दाखयले. प्रकल्पाचें काम करपाक लागपी सगळे परवाने कंपनी कडेन आसात. बेकायदेशीर म्हणपा सारकें खंय कांयच ना. हें नवें हॉटेलाचें काम न्ही आशिल्लेच हॉटेल इमारतीचें एक्सपान्शन. एका ब्लॉकाक पार्किंग बेजमेंट आनी बुन्यादीचें काम चालू केल्लें. कामाक फावो त्यो सगळ्यो सरकारी परवानग्यो कंपनी कडेन आसात. पंचायत PDA जिल्लोधिकारी राना खात्याचे परवाने आसात. प्लॉटाचेर दाखयल्ल्या रस्त्याक 1998 पयलीं 2008 फायनल मान्यताय मेळिल्ली. आदलें काम करतना उडयल्ली माती काडून लेवल केला तें हिल कटिंग न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नाचया कुंपासारात आपल्या बापायक चुकीच्या पद्दतीन दाखयला ताचो फामिलीक खूपच त्रास जालो. क्रिस पेरीचो पूत ग्लेन सांगता गोंयचो म्युझिशियन ग्लेन पेरीन लोना आनी म्युझिशियन रॉनी मॉन्सेराताचेर 100 कोटीची मानहानीची केस घाल्या. क्रिस पेरीची पदां दोगांय खंय रायट्स नासतना वापरतात. फिल्मा आड 3 वर्सां फाटीं मानहानीची केस घाल्ली अजून कांयच ना. नशीब माझे कसले केन्नाच चिंतूंक नासले कोणाक दिना काका सायबा म्हाका बगला तसले गो म्हाका मेवला बेबदो सायबा काजारी जावन फसले. आवय अच कित म्हणटा मरे यो बायली यो तर म्हाका जाय पयलो तर म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोटलो दाखलो. गोंयचो फामाद म्युझिशियन क्रिस पेरीचो पूत ग्लेन पेरीन गोंयची सिंगर लॉर्ना कॉर्देर आनी म्युझिशियन रॉनी मॉन्सेराताचेर 100 कोटींची मानहानीची केस घाल्या.
I filed a case today. It's a defamation case against Ronnie, Montserrat, and Lorna Cordiero, the singer from my father's band. The amount is for 100 crores. That's a civil case that we filed, a defamation civil case for 100 crores. नाचू या कुंपासरात आपल्या बापायची चुकीची प्रतिमा उभी केल्या म्हणून ताचो दावो. 3 वर्सां फाटीं ताणें मानहानीची केस घाल्ली. I did file a case for Nachomi Kumpasar, and that was done in 2019. Ronnie gave this story, the entire story. It's a lift-off from Ronnie. No, that case was against the director of the movie, Bardrai Barreto, and Agnello, the folklore productions. Also rumors against your father, that your father was a bad man, your father would beat up people, and blah, which is not true. It revives his death, and that's what we are going through, me and my brothers. क्रिस पेरीन कंपोज केल्ली बरयल्ली पदां खंय लॉर्ना परवानगी नासतना गायता. Knows my father helped her. I know I was there. My father wrote all those songs, Bebdo, Piso, Abkello, To Some More, Red Rose, name it. I was there and I saw my father write. I mean, she should have the decency to at least say, no, these are not my songs. I'm the singer. She's taking credit like she made these songs. No way, it's not true. लॉर्नाक 20 वर्सां खंयच गावंक मेळचें ना असो कॉन्ट्रॅक्ट आपल्या बापायन केल्लो म्हणटा तो दावो खंय चुकीचो. Contract. I mean, there was no contract of 20 years that she cannot perform anywhere. It's the same story. My father stopped Lorna from singing. No, he didn't stop her from singing. No one can stop anyone from singing or anyone from working in this world. मानहानीच्या दाव्याविशीं प्रुडंटान लॉर्नाक गाडपाचो यत्न केलो. लॉर्ना म्हणटा खबरो येतात त्यो पळोवन अस्वस्थ बी कांयच जावना. जीण सत्यान भरल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. घरची परिस्थिती सांभाळून करियर सोडून भाजी लागवड धरली खरी, पण हॉर्टिकल्चराची बिलां टायमार पडना जाल्ल्यान लागवड करप कुस्तार. सांग्यार मळकळण्या, चिंचाचे प्रेमा आनी टिना नायक आवय धुवेचे दुखणे, मानाय, वखदां, बाकीच्यो गजाली धरल्यार निमाणे हातात कांयच उरना. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण आत्मनिर्भर धुवांचो उलो. गोंयांत खूब शेतकरी आहा. शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक लागून आमी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयांत तयार जावन भाजी विकपाक जाय, अशा तरेचे आमचे स्ट्रॅटजी. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयच्या नांवान हॉर्टिकल्चरा वरवीं शेतकारांक प्रमोट करूंक सोदता खरो, मात हॉर्टिकल्चराची बिलां वेळार पास जायना म्हूण कागाळी. सांग्यार मळकर्ण्या चिंचा गांवची प्रेमा आनी टिना नायक आवय धूव जीण धुकलूंक भाजी रोयता. ग्रॅज्युएट असूनही घर सांबाळूंक टिनाक हॉर्टिकल्चर धरचें पडलें. हांव ग्रॅज्युएट केलां. हांवें ग्रॅज्युएशन केलां इन BA इन जॉग्राफी आनी प्लस हांवें एविएशन कोर्स. म्हाजें एम आशिल्ली की लायक कॅबीन क्रू जावपाचें. सो डॅडी बरो नाशिल्लो, सो म्हाका ताका लागून आयिल्लें हांव बॅक लायक 2 years जालीं आयल्यार. तेन्ना हांवें ऑनलायन पळयलें की गोवा गव्हर्मेंट लायक फार्म हें केल्यार वेजिटेबल ग्रोज केल्यार तांकां म्हणल्यार प्रॉफीट आसा. सो हांवें चिंतलें की आमचो डॅडी बीन बरो आसना, सो हांव वचपाना हांगाच एक फार्म करतलें. आमी हें कडेला रोयतात, काकडी रोयली, मागीर पयलीं ब्रिंजल रोयले, ते पासून आमचे वेस्ट सगळे मरून गेले. जाता पूण ते सगळे वेस्ट आसा हितून, म्हणजे झाडांक कीड लागता ते मरून वतात आनी टायमार आमकां ते हँडलूय करपाक आमच्यान जायना. सकाळीं दिवपा पडटा, फर्टिलायझर जाय आमकां, मेडिसीन जाय झाडां लागून, सगळ्यांची आमकां फेस करची पडटा. हॉर्टिकल्चराक फळभाजी पुरवण करपी गोंयकारांचो उणाव ना, मात उधारीच्या धंद्याचेर पातयोन हॉर्टिकल्चरा कडेन वेव्हार करूंक कोण फुडें सरतलो? सांग्या वयल्या आवयक धूक होच मोठो प्रश्नचिन्ह. आतां तेंचे कितें इश्यू आसा, ते बील पे ऑन टायम करना हॉर्टिकल्चर, गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट. तेंचे जे अकॉर्डिंग टू दी एक्ट आसा, पॉलिसी आहा, तेंची पॉलिसी बरयल्या आसले बेगिनाच करपा जाय आसलें. आमी हेच्या पयलीं ताका 5-6 फावटी कॉल केल्लो. आयज पयलीं म्हणपा लागलो एक तेन्ना 10 days करता.
बाबा ताजे 10 days जालेच ना 2.5 म्हयने काल ताणें बील पे करपाक आनी मागीर ताणें म्हाका कॉल बॅक करता म्हणलें एमडीन ताणें कॉल बॅक केलो ना कित्याक हांवें कॉल केलो ना कारण तांकां विचारून आमी थकली ते एमडी लेटर केलें ते सीसी आमी सीएमाक केला सेपरेटली सीएमाक आनी एक लेटर केला की ताची एक्शन घेवची म्हणून आमगेलो ऑनरेबल सीएमान हेजेर लक्ष घालून ह्यो गोश्टी ज्यो लोकां कडेन सारकी जुळनात सकाळी काम जे बिल तांकां टायमार पडपाची आसता ती पडना हांव सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर प्रुडंट मिडिया खातीर पेडण्या क्रीडा नगरी जाता ताचो थळाव्यांक कांयच उपेग ना ते परस सरकारान भुरग्यांक ग्रावंड करचो म्हूण आमदार आल्लेकार मागता ग्रावंड जाय म्हूण भुरग्यांचे आमदाराक निवेदन थंयच्या प्रकल्पांनी जॉबांक खंय पेडणेकारांक प्राधान्य दिवचें ग्रावंड मेळना जाल्यार क्रीडा नगरी जावंक दिवचें ना भुरग्यांची तयारी बरोबर आमदारूय आंदोलनाक बसूंक तयार जी व्हडली क्रीडा नगरी जाता थंयसर आमकां स्थानिकांक म्हणजे पेडण्यातल्या लोकांक थंयसर एक धाकटोसो एक ग्रावंड जायो कारण जर जाता थंयसर जर स्टेडियम जाल्यार तो ग्रावंड जायो ना जाल्यार व्हडले इंटरनॅशनल प्लेयर येतले थंयसर खेळटले वयतले आमकां कोणाकच कांय फायदो जावचो ना थंयसर ग्रावंड जायना आनी लोकांक लोकल लोकांक तो खेळपाक जर सायडीक जर धाकटोसो एक ग्रावंड मेळना पेडण्यातल्या लोकांक जाल्यार आमी थंय उगी रावचे ना आमी ह्यो प्रकल्प जावपाक दिवचे ना एक स्टेडियम आमकां धाकटोसो एक ग्रावंड एक करून दिवचो आनी दुसरी गजाल हयसर 50% लोकलांक आमकां जॉब दिवचे हे मेन आमचो डिमांड आसतले फुलफील जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवपाक फाटीं रावचे ना देन 50% आमच्या लोकल भुरग्यांक मेळपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आसा आनी हे जर जॉब जावंक ना जाल्यार आमी खरेंच रस्त्यार येतले गोविंद गावडे घेवन सराक सांगून हांव ते हेजो विशय तोडगो काडटलो हेजी कित्याक आमच्या भुरग्यांक पयलीं फर्स्ट प्रिफरन्स आसूंक जाय भायले येवन हांगासर खेळोन वयतले आनी आमचे भुरगे तेंचे तोंड पळयतले अशें जावंक शकचें ना जरी आमचें काम जायना जाल्यार हांव रस्त्यार बसून भुरग्यां वांगडा येवपाक रेडी आसतलो आदीच पेडण्या उदकाची मारामारी तातूंत सरकार आता बैलपार न्हंयचे उदक मोपा विमानतळ प्रकल्पाक व्हरूंक सोदता म्हूण पेडणे बैलपार पंचक्रोशी संघटनेचो आरोप विरोध म्हूण संघटनेचो लोक न्हंयत जल आंदोलनाक बसलो उदक पळयल्यार खंय सगळी शेतां भाटां सुकतली सरकार कोणाची भर घालूंक फुडें चल्ला तें खंय सांगचें जर काय पाणी आसा ह्या पाणयाचेर म्हाका दिसता तोंडा फुडें दिसता ते मिरसांगो ह्या पाणयार चलतात ही जी बागाय आसा ही बागाय सो म्हाका दिसता ह्या पाणयार चलता आनी ही बागाय जर नश्ट करच्या खातीर ह्या काय गव्हर्मेंटान चलयल्लो आसा ह्या पाणी जर एअरपोर्टाक व्हरतात जाल्यार सकयल सो म्हाका दिसता आमची पोरसां आसात बागाय आसा आमची त्या वखदार ही बागाय सगळी नश्ट जातली पेडण्याचो एमएलए आसा त्या एमएलएनचो हेचो विचार करचो प्रवीण आल्लेकरान त्या आमदाराक हे दिसूंक जाय आयज आमी हे कित्याक तळ मळटा हे उदक आयज आमकांच न्हय एका गांवाकच न्हय की 2 गांवाकच न्हय तर अख्ख्या पेडणे तालुक्याक हे उदक वयता वायट दिसता की आमचे जे रहिवासी आहा बाकीचे 4-5 गांवांतले अजून तांच्यान जागृतता येवंक ना आणि जेन्ना तांकां जागृतता येतली तेन्ना खूब उशीर जाल्लो आसतलो आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून स्टोर करून खंयच्या थंय येद्या व्हडल्या मोपा आमकां स्टोर करपाक कॅपॅसिटी ना बीजेपी सरकार म्हणटा न्हू आमी विकासा खातीर फुडें चल्ला तुमी कोणाच्या विकासा खातीर फुडें चल्ला ते मातशें क्लियर करा आयज बैलपार हांगा हो जो पंप हाऊस बांदतात इल्लीगल पंप हाऊस जे पंप हाऊसाक स्थानिक जे लोक आसा तेंचो विरोध आसा सरकार जर आपल्या लोकांक कितें करपाक सोदता प्रकल्प कोणाक बांदपाक सोदता हे जर सरकार लोकांक सांगपाक तयार ना आणि ताका लागून आमकां असं दिसता की ह्या आंदोलन हे पूर्ण भविष्या खातीर आसा 3 गजाली खातीर पाणी मागतात पहिला इरिगेशना खातीर तुया इंडस्ट्री खातीर आणि मोपा खातीर मोपाच्या एअरपोर्टा खातीर 4.5 MLD पाणी मागला सरकार किंवा जलशस्त्र खाता हे तांकां 5 MLD पाणी दिवपाची तयारी दाखयता ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट